नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार्य कार्यावळीक येवकार. सध्या गोंयांत जरी पावस सुरू जालो तरी राजकारणान एक तरेचो पेट घेतला. आनीक हो गोंयचो राजकारणातलो धग आता दिल्ली पसून पावला आनी ताका लागून आता राजकीय बदल आपले मंत्रिमंडळाक बदल जावपाक शकतात अशे तरेची स्थिती निर्माण जाल्ली आसा. आनीक हाजे कारण म्हणजे कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांणी प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीत केल्लें विधान आनी ताज्या फाटल्यान आशिल्ली रिएक्शनां. सो हाजेर सगळे गोंयाक राजकारण तापयल्लें आसतना गोंयांतलो प्रमुख विरोधी पक्ष आशिल्लो काँग्रेस हांची भुमिका कितें आनी एकूणच गोंयांत कितें चल्लां ताचेर आमी भासाभास करपाक आपयल्यात. ते काँग्रेसच्या केंद्रीय समितीचे वांगडी आनीक गोंयचे आदले काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश पापसोडकर. गिरीश येवकार तुका. गिरीश, सद्याचे आतां जो इश्यू चल्ला तो पळयल्यार एक मंत्री खुद्द सीएमाच्या खात्याचेर भ्रष्टाचाराचे आरोप करता. ताज्या फाटल्यान ही सगळी रिएक्शन्स. कितें तुजें म्हणणें? गोविंद गावडे हो पयलो मंत्री जावं पयलो बीजेपीचो सदस्य जो सरकारान करप्शन चलता हें सांगपी पयलो न्ही. हें आमी पयलीं मानून घेवपाक जाय. आता विरोधी पक्षले आसात जावं ते एक्टिविस्ट, सिव्हिल सोसायटी हांणी वेगळे वेगळे टायमार वेगळी वेगळी ह्या सरकाराची करप्शनां विथ एविडन्स लोकां मुखार दवरलेली आसात. आमी तर कितलींच प्रकरणां ह्या सरकाराची भायर काडली, इन्क्लुडींग जॉब स्कॅम. जॉब स्कॅमां तर मिनिस्टरांनी सांगलां की आमकां पयशे दिवपा पडटात, बीजेपीच्या आमदारांनी सांगलां की आमकां पयशे दिवपा पडटात. सो गोविंद गावडे हो फर्स्ट मंत्री न्ही आनी फर्स्ट बीजेपीचो लिडर न्ही जो बीजेपी सरकारान चल्लेलें करप्शन उगड्यार हाडटा. आनी बीजेपीन जर पळयलें जाल्यार करप्शन करता तेका फास्ट प्रमोशन मेळटा. आनी जितलो तूं चड कर, आयज कितें आसा सगळ्यांत मोस्ट करप्ट म्हणजे ते 2 लिडर आसात बीजेपीन. हांव म्हणना की बाकीचे कमी आसात, बाकीचे करप्शन आसा, पूण सगळ्यांक जे होलसेल टायप करप्शन चालू आसा ते मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक TCP फॉरेस्ट मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांचे तर होलसेलान करप्शन चालू आसा सारकें. आनी ते ल्हान ल्हान भुरग्यांक जावं व्हडल्यांक, जो बीजेपीचो आसूं जो कोणूय आसूं, कोणाकूय विचारल्यार सांगतले हे सामकें करप्ट म्हणून. तेजे नंतर बीजेपीचे सगळे मंत्रिमंडळांतले करप्शन हे सारकें तोरात चलता म्हणटा तशें. तेंचे सारखे रेट्स फिक्स आसात जॉबाचे, कसले कन्वर्जनाचे, सगळे तरेचे. आता हांचेर एक्शन कोण घेयना? तेंचे सेंट्रल लिडरशिपीकूय पडोन गेलना, लोकल लिडरशिपीकूय पडोन गेलना. आनी ते काय सेंट्रल लिडरशिपीच्या आशिर्वादानूच हें सगळें चालू आसा. डेफिनेटली हांवें हेजे पयलीं ते सांगलेलें आशिल्लें की तांकां अमके कोटी रुपया तांकां दिल्ली पावोवपा पडटा इलेक्शना कडेन, त्या खातीर हें चल्लां काय म्हणून. पूण आतां जाता कितें? हांवें काल एक स्टेटमेंट, आयज स्टेटमेंट वाचला की तरी बीजेपीक सामकें हें केलें म्हणून डिसिजन घेतल्या की गोविंद गावडेचेर एक्शन घेतलें. म्हणजे ठरलां अशें कितें तरी म्हाका याद जायना. सीएमान सांगलां आमी एक्शन घेतलें म्हणून. सीएमान एक्शन घेवप म्हणजे ताका हातूंतल्यान काडून उडोवप मंत्रिमंडळांतल्यान, असो एक तातूंतल्यान तर्क काडपाक जाता. कारण सीएमान सांगलें एक्शन कर, सीएम एक्शन म्हणजे सीएमान तेच जावचें पडलें. करेक्ट. सो एक्चुली एक्शन कोणाचेर जावपा जाय? एक्शन जो करप्शन करता तेजेर जावपा जाय. पयली एक्शन घेतली जाल्यार ती मुख्यमंत्र्याचेर जावपाक जाय की मुख्यमंत्री करप्शन करता. दुसरी जावपा ती विश्वजीत राणेचेर आनी बाकीचे मंत्रिमंडळ. मुख्यमंत्री करप्शन करता म्हणना, मुख्यमंत्र्याच्या खात्याक करप्शन चालू आसा म्हणटा. म्हणजे हेका मुख्यमंत्री जबाबदार. आनी हांव म्हणटा की गोविंद गावडेन सांगलां म्हणून मुख्यमंत्र्याचें करप्शन हें जग जाहीर आसा. इट्स एन ओपन सिक्रेट इन गोवा. आतां हें आमी ऑपोजिशन आसा म्हणून आमी म्हणटलेच. गोविंद गावडेचेर एक्शन घेता म्हणून बीजेपी म्हणटा. बीजेपीन करप्ट आनी करप्शनाचेर एक्शन घेता कित्याक म्हणूना? एक बीजेपीन गोविंद गावडेचे स्टेटमेंटाचेर आमी अभ्यास करून तो कितें सांगता तेजेर एक्शन घेतले हें पयलीं स्टेटमेंट येवपाक जाय आशिल्लें, मागीर गोविंद गावडेचेर. गिरीश, तुवें ह्या ताजेर जे कॉमेंट केला तातूंत भितर एक म्हत्वाचो इशू हे केल्लो की
जे आमचे एसटीचे जे बी आसा ताचे कडेन सरकाराचे दुर्लक्ष चलता हे आमच्या गोविंद गावडेच्या स्टेटमेंटांतल्यान दिसून येता. तुजो स्टेटमेंट काल स्टेटमेंट केल्ली तो कितें एसटीचेर अन्याय जाल्लो आसा. काल 26 तारीख काल पयर बोवाळ जाला, काल हेजेर आमी रिएक्शन दिलें आनी आयज 27 तारीख. आतां एक्शन पयलीं हांव तो इशू घेता की म्हाका त्या कालच्या गोविंद गावडेच्या एंटायर इशूचेर तितून 2 इशूज आसा आनी दोनूय इशूज हांवें टच केल्ले. एक इशू हो करप्शनाचो आनी दुसरो इशू ओबीसी SC ST हांचेर कशें सप्रेशन जाता. म्हणजे एका ट्रायबल लिडराक जो मिनिस्टर आसा ताका सांगपा पडटा की आमची कामां ट्रायबलाची कामां ते करना म्हणून. ओबीसी तर बोवाळ मारीत आसा, ओबीसीची काम सप्रेस जाता, दलिताक तर हांगा आवाजूच ना जाल्लो आसा गोंयांत. सो हें जर पळयलें बहुजन समाज म्हणटा तो ताका सप्रेस करपाचे वेगळे वेगळे तरेचे प्रयत्न जालो आसा. तो इशू हांव सद्याक कुशीक दवरता. फर्स्ट मुख्य जो इशू आसा तो करप्शनाचो आसा आनी करप्शनाचे इशू म्हाका दिसता गोंयांकूय लोकूय बीन आतां ते एक संवय अशी जाल्ली आसा गोंयांत. म्हणजे पॉलिटिशियन जावं तो राजकारणी तो मंत्री जावं आमदार हेका एक लायसन दिल्लें आसता करप्शन करपाक. अशें आतां हळू लोकांचो समज तो जाल्लो आसा आनी करप्शन म्हणजे वायट न्ही ह्या तरेची एक भावना गोंयांत निर्माण जाल्ली आसा. तितून तर बीजेपीक हांव तुका कित्याक मुद्दम हेजेर चड स्ट्रेस करता कारण तुका हांव थोडे बॅकग्रावंडा व्हरता मागीर. बीजेपी जो करप्शन करता म्हणून सांगता तेजेर पयली एक्शन घेता आनी म्हाका खात्री आसा गोविंद गावडे मुखाल्ले 8 दिसां भितर मंत्रिमंडळांतल्यान ताका काडून उडयतले ही हांव खात्री लायक. आनी तितलेंच न्ही तेजेर CBI आनी ED रोखडीच सुरू जातली. हांव कित्याक म्हणटा तुमी याद करात आदले गव्हर्नर सत्यपाल मलीक राज्यपाल. सो गोंयचो एक राज्यपाल जेन्ना सांगता मुख्यमंत्री कशें करप्शन करता, ह्या सरकारान कशें करप्शन चल्लां, तेन्ना केंद्र सरकारान कोणाचेर एक्शन घेवपाक जाय आशिल्ली? कोणाचेर एक्शन घेवपा परस चवकशी जावपाक जाय आशिल्ली. हय, कोणाचेर करपाक जाय आशिल्ली? जाचेर आरोप जाला आनी त्या काडून उडोवपाक जाय आशिल्लो. बीजेपी सेंट्रल लिडरशिपीन कोणाक काडून उडयलो आनी कोणाचेर एक्शन घेतली? राज्यपालाक. सो राज्यपालाक असो तरेन ट्रान्सफर केलो की ताका टायम सुद्दां दिलो ना. म्हणजे ताका एक विमान हाडून दवरलें आनी सामान पॅक कर आनी ताका व्हरून भितर घातलो आनी ताका गोंयच्यान काडून उडयलो. म्हणजे एक्शन मुख्यमंत्र्याचेर जे करप्शनाचेर जावपाक जाय आशिल्ली जावं मंत्र्यांच्या करप्शनाचेर जावपाक जाय आशिल्ली ती कांय जाली ना. अशें धरया की राज्यपालाचेर एक्शन ट्रान्सफर केलें ताका आनी ताका ट्रान्सफर करतकच ताचे नंतर मुख्यमंत्र्याचेर आनी ताच्या मंत्र्यांचेर करप्शनाचेर इन्क्वायरी जावं एक्शन जावपाक जाली गोंयांत ना. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जावं अमित शाह जावं त्यांचो तेन्नाचो पार्टीचो अध्यक्ष हांणी कितें तेजी दखल तरी घेतली? घेवना. म्हणजे हातूंतल्यान कळोन दिसता की बीजेपी पार्टी म्हणजेच ही करप्शनाची पार्टी आनी त्या पार्टीन जो चड करप्शन करता ताका चड वाव आसता. गिरीश तुवें आतां उलयतासतना म्हणलें की लोकांकय आज संवय जाल्या म्हणजे हें करप्शन आसा तें सदांचेंच आनी तें केल्यार व्हडलेंशें कांय न्ही. एक लोकांचें बात आसा काँग्रेसीच्या लिडराकय अशें दिसता काय म्हणून. कारण सांगता तुका असो जर गोंयांत सिच्युएशन आसा जाल्यार ओपोजिशन काँग्रेस किंवा बाकी सगळे येवन रस्त्याचेर येवन बोवाळ घालता येयलो. आतां इतलो इश्यू जाला हाजेर सामकें रान उठोवपाक जाय आशिल्लें तशें जायना. काँग्रेसीचे वखद तुमी 1-2 जाण पत्रक काडटात आनी पत्रका पुरते काबार जाता. येदो व्हडलो जॉब स्कॅम जालो ताजेर सरकार म्हणटा हालपाक जाय आशिल्लें. काँग्रेसीच्या लिडरांनी रस्त्यार येवन सामको तांकां चक्का जाम म्हणटा ती स्थिती करपाक जाय आशिल्ली. जायना कित्याक? कारण काय तुवें हाजे पयलीं आनीक हातूंक म्हणलें तशें तुमचेय मनीस सेट जाल्ले आसात. हांव कितें म्हणटा की पार्टीचें सद्याक तें काम थोडें अंडरग्रावंड ते रिऑर्गनायज तेजें काम चालू आसले कारणान कदाचित चडशे करप्शनाचे इश्यूज तांकां घेवपाक तितलो टायम मेळना. अशें घेतात ना म्हणना हांव इश्यूज घेतात ते फकत ऑफिसाक बसून घेतात मदीं 1-2 आंदोलनां बी जाल्यार जायना अशें न्ही. पूण आमचो म्हाका दिसता चड काम आसा तें सामकें अंडरग्रावंड वचून तळमळांत बसून थंय काम करपाचेर हेजेर चड फोर्स दिलो वयता आनी त्या कारणान कदाचित आमच्या लिडरशिपीक तितलो टायम मेळना आसतलो. हे इश्यूज एग्रेसीव घेवपाक घेयना म्हणना घेतात
तुम्ही म्हणते ते तो इश्यू असा. तू जेन्ना प्रदेश अध्यक्ष आशिल्लो तेन्ना काँग्रेस म्हणजे रस्त्यार दिसताले, आज तशें काँग्रेस रस्त्यार दिना. तुमचे यूथ काँग्रेस म्हणटा आसा काय ना ही परिस्थिती आसा. महिला काँग्रेस म्हणटी कितले ते खंय न्हिदिल्ली ती कळनाशिल्ली. काल पयर हें जालां, एक तुजे मनीषा उजगांवकार सोडलं जाल्यार एकलीय तुजी महिला आवाज काडटा अशें दिसना. सो हे कितें तेय बी अंडरग्रावंड कितें काम करतात? ना, ते सगळ्याक सगळे पार्टी आसा एक्झॅक्टली रिऑर्गनायजेशनाक गेले 2-2.5 वर्सांक प्रयत्न करतात आनी त्या खातीर ते वयर अशे दिसना. कारण ते बाकीची जी कामां आसा ऑर्गनायजेशन तेजेर रिऑर्गनायजेशन फोकस जाल्लो आसा. पूण डेफिनेटली आमचे खुबशे NGOs एक्टिविस्ट तेय रेज करता इश्यू. पूण कितें आसा, सरकार आयकून घेता ना. लोकायुक्त आशिल्ले तेन्ना एक स्ट्रॉंगली कोण तरी लोक अप्रोच जाताले. लोक आयुक्ताक डायल्यूट करून दवरला आनी लोक आयुक्ताक सारखे पावरलेस करून दवरला. सो लोकांक दिसता लोक आयुक्ता कडेन वचपाचें कांय कारण ना. लँड स्कॅम जालें येदें व्हडलें. लँड स्कॅम जावन गव्हर्मेंटान हे अपॉयंट केलें, SIT अपॉयंट केली. तेजे नंतर पळोवन चुकलें की ती SIT बी कंप्लिटली कॉम्प्रोमायज केली म्हणून. सरकाराक जाय तितलेच इश्यू घेवप आनी नाका आशिल्ली जमनी त्यो सोडून दिवप. ह्या तरेचे हितून लोक म्हणून कशे फायट करतले? सरकार इनसेन्सिटिव्ह जाल्लो आसा. सेंट्रल लिडरशिपीक गोंयच्यान करप्शन आनी लोकांचे पळोवन गेल्ले ना. तांकां दिसता लास्ट मिनीट मातशें मॅन्युपुलेट करप, वेगळे वेगळे पॉलिटिकल पार्टी हाडप, वोट्स डिवायड करप आनी इलेक्शन जिखप हो तांकां फॉर्म्युला. तूं म्हणटा तें सारकें आसा. लोक कितें करतले? ह्या लोकांक जागोवपाचें काम तुमचें न्ही, ऑपोजिशनाचें. तें दिश्टी पडटा काय म्हणून फकत हांव तुमकांच दोश दिता अशें न्ही, काँग्रेसीकच दोश. आपय काय दिश्टी पडना, गोवा फॉरवर्डूय रस्त्यार ना, कोणूच रस्त्यार ना. म्हणजे विदावट हे सद्याक कितें गोंयाक कितें चल्लां ते विदावट ऑपोजिशन अशे तरेची सिच्युएशन दिसता पळोवपाक. तुमचे एक हे तुमचे लोकल लिडरशीप खंय फेल बी जालें काय म्हणत भितर? ना, करता ते प्रयत्न करता. कारण कितें जालां, आमचे चडशे लिडर सोडून गेल्ले असले कारणान पार्टी कडेन लिडरशीप आनी जे पयलींचे आमचे कॅडर आशिल्लो तो सायलंट आसा. तो कित्याक तांकां परत एक्टिवेट करून तांकां जे रस्त्यार येवपी आशिल्ले तेय कुशीक आसा, तेय सायडीक आसा. सो तांकां सगळ्यांक तेच म्हणटा कित्याक लागून सायडीक कित्याक उरले ना. म्हाका एक्झॅक्टली तेजेर हे कित्याक कारण म्हाका गोंयांक चडसो न उरलेल्या कारणान हांवूय थंय चडशें लक्ष दिवपाक पावलो ना. पूण डेफिनेटली म्हाका दिसता आतां आमचे इन्चार्ज ठाकरेजी आनीक अंजली निंबाळकर मॅडम दोगांय भोंवतात आनी दोगांय आमच्या पयलींचे कार्यकर्त्यांक बी मेळोन तांकां परत रिएक्टिवेट करपाचे प्रयत्न चालू आसात. आतां हालीं खुबशे नवीन लोक जॉईन जावपाची कॉमेस जाल्ली आसा आनी तातूंत म्हाका दिसता एक नवी एनर्जी काँग्रेस पार्टी भितर बिल्ड जातलें. पूण आमी पयलींचे सगळे जे आमचे काँग्रेसचे कार्यकर्ते, काँग्रेसचे लिडर्स जे सायडलायन जाल्ले आसा, जे कुशीक आसा, तांकां सगळ्यांक एकठांय हाडून परत उभारी मारपाची गरज आसा. तूं आतां नवे जे कोण एंट्री करतात ताजेर आतां तुवें उलयलो. सद्याक जी चर्चेक एंट्री आसा ती म्हणजे मडगांवचे चिराग नायक हांणी काँग्रेस पक्षात केल्लो प्रवेश. हो एक आसा, हो आसाच. दुसरे वटच्यान ताजो जेन्ना प्रवेश जाता तेन्ना तुमचो दक्षिण गोंयचो चीफ थंय नासता. दक्षिण गोंयचो दुसरो आमदार थंय ना. दक्षिण गोंयचो खासदार मडगांवांत हजर आसतना त्या कार्यक्रमाक येना. आनी त्या कार्यक्रमाचे जे मेन हे आशिल्लो तो तुमचो माणिकराव ठाकरे आनी अंजली निंबाळकर हे आसतना हे तुजो खासदार दिश्टी पडना. खासदार फकत मागीर जेवण सुरू जातकीर थंय जेवपाक दिश्टी पडटा. सो कितें हे कितें अजुनूय तुमची जो सामको एकसंघ हे आसपाक जाय तो तसो काँग्रेस ना काय म्हणून? म्हाका दिसता खंय तरी ते कम्युनिकेशन गॅप जाला आसतलें. खंय तरी चॅनल ते ब्लॉक जावन कम्युनिकेशन जावपाक जाय आशिल्लें ब्लॉक जावं डिस्ट्रिक्ट तें जाल्लें नासतलें कदाचित. मडगांव साकून वेळ्ळे चड पयस बी आसा. म्हाका एक्झॅक्टली तें खबर ना एक्झॅक्टली कित्याक कोणी कित्याक येवना. पूण हांवें जस्ट एन्क्वायरी केल्ली तेन्ना तांकां कळ्ळें की तांकां इन्फॉर्मेशन मेळनाशिल्लें कदाचित. इवन म्हाजे कडेन पार्टिकलेन इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें की हो प्रोग्राम मडगांव आसा म्हणून. म्हाका जेन्ना
कळ्ळें की आमचे सेंट्रल लिडर्स गोंया मडगांव येतात आनी हांव मडगांव आशिल्लो आनी चिरागान म्हाका फोनूय केल्लो आपूण जॉयन जाता म्हणून पार्टीन. पूण नॉर्मली तिजो पार्टीन एक मेसेज दिवप आसता. म्हाका पर्टिक्युलरली इन्फॉर्मेशन नाशिल्लें. कदाचित सेम प्रॉब्लम सावियो सिल्वा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा तेगेले आसपाक शकता, म्हाका खबर ना. कदाचित तो मडगांवचे आमचे कन्व्हेनर सावियो कुतिन्होचो त्यांचोय आसपाक शकता. पूण जेन्ना म्हाका एकाचें कम्युनिकेशन गॅप जावपाक शकता की एक्चुअली कोणी तरी तांकां सांगपाचें तें सांगलें आसपाक शकता की नॉर्मली आमची पद्दत जी आसता की कोणी जॉयन जाता तेन्ना आमी ब्लॉक ताका फेवर आसूं नासूं आनी डिस्ट्रिक्ट ताका फेवर आसूं नासूं आमी एक नॉर्मली एक मिटींग घेवप, तेंचे कडेन डिस्कस करप की आयज हो मनीस जॉयन जाता ह्या तुमच्या मतदारसंघांतलो त्या ब्लॉकाक. ही नॉर्मली सगळे पॉलिटिकल पार्टींक आसता आनी जेन्ना कोणी नवीन घेता तेन्ना ताका विरोध जाता साहजीक आसता, कारण सगळे पॉलिटिकल एंगलांतल्यान पळयतात की जे कोणी दिसता पॉलिटिकल आसा तेणी आनी नवीन घेतल्यार ते त्रास करता. इवन हांव पार्टी प्रेसिडेंट आसतना हांवें फेस केला की जो पयलीं पक्षान जो प्रवेश करतकर मागीर थोड्या तेंपान तो दुसरे कोणाकूय घेता आसतना विरोध जाता. पूण तें थंय दवरून आमचो एक हें आशिल्लो की ब्लॉक प्रेसिडेंट आनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हांकां नॉर्मली कोणाच्या पक्ष प्रवेशाक इनवॉल्व करप आनीक तांकां पयलीं घेवन बसून तेजे कडेन चर्चा करप. सो कदाचित ती जाले आसपाक शकता, म्हाका खबर ना जे डिफरन्सीस कितें आशिल्ले कारण हांवें कोणा कडेन इतले डिटेलान विचारलेलें ना. आनी नंतर ते रुसवे फुगवे हें करून मागीर तिका नॉर्मली येतात. आनी आतां एक कितें जाता इश्यू सद्याक जो म्हाका दिसता की पक्षाक कोणाकूय एंट्री करपाक म्हाका दिसता कितें प्रॉब्लम आसपाक जाय. पूण तूं कोणाकूय जर प्रॉमिस करता तिकेट दिता म्हणून सांगून आनी जर तर प्रवेश करता जाल्यार तेका प्रॉब्लम आसता नॉर्मली. सो पक्ष प्रवेशाचेर कोणाचोय प्रॉब्लम आसा. एक म्हणजे आमच्या पार्टीन जावं खंयचेर सगळ्यांची तिकेट डिस्ट्रिब्युशन हें नंतर केंद्रीय समिती आसा ती अप्रूव्ह करता आनी ताका एक प्रोसेस आसता. सो हांगा कोणूच कोणाक तिकेट प्रॉमिस करपाक शकना, आमच्या पक्षान तर करपाक शकना. हे काय हांव म्हणटा फकत म्हजो तूं म्हणटा कम्युनिकेशन गॅप आसा हे आसा, हांव म्हजो तोच प्रश्न आसा काँग्रेस विस्कळीत जाल्ली आसा काय म्हणून तुजी प्रदेश काँग्रेस समिती ना विस्कळीत जाल्ली ना. कदाचित ते कम्युनिकेशन गॅप उरोवन म्हणजे ते कोण ते सांगपाचें कोणी विश्वासान घेवपाचें कोणी घेवपाचें आनी कितें ती तुमी आतां इवन त्या दिसा जो प्रवेश जालो तेन्ना जे एग्रेशन काँग्रेसींतल्यान दाखोवपाक जाय आशिल्लें ते सुद्दां दिश्टी पडलें ना एक्सेप्ट यू. तुवें फकत ते भाशण करून ती दिसली तुजी भाशणाक लागून दिसलें ते कितें पॉलिटिकल कितें तरी कोणाची एंट्री जाता आनी तो पॉलिटिकल एक कार्यक्रमाक दिसलो. तुवें दिगंबराचेर जे आरोप केल्यात की तो ब्लॅकमेल करतालो हो आरोप करपाक तुका इतलो लेट कित्याक लागलो? जेन्ना ब्लॅकमेल करतालो आनी सोडून गेलो तेन्ना पसून हांव तुवें आरोप केलो ना. इतलो लेट जावपाचें काय हें कितें? तेजे नंतर तो उद्योग केलो तेन्ना डेफिनेटली हांवें खुबशीं रिएक्शनां दिल्ली जेन्ना तो डिफेक्शन करून गेलो. कारण दिगंबर कामतीन एक प्रोजेक्शन दिल्लें की तो सारको संत मनीस आनीक तो सामको देवा मानपी मनीस म्हणजे देवा भिवपी देवा मानपी सगळे धरत. जेन्ना दिगंबर कामती सारको देवा मानपी मनीस महालक्ष्मीच्या देवळान वयता आनीक थंय सोपूत घेता, आपुणूच घेना सगळ्यांक सोपूत दिता, तो लीड घेता आनी सगळ्यांक दिसता की हो खरें देवाक लागीं आसा कारण देवा सारको मानपी कसल्या हाजे खातीर तो देव करीत आसता. तेजे नंतर आमी बांबोळी खुर्सार गेले तेन्ना तेणें तेच केलें, थंय बी तेणें सोपूत सगळ्यां मुखार घेतले. म्हणजे जेन्ना एक देवाचेर विश्वास दवरून तो एक लोकांचो विश्वास घेता जे आपूण देवा मानपी आनी तोच मनीस देवाक फटयता आनी देवाक जो सांगता सोपूत घेता की आपूण हो पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षांत वचपाना आनी जेन्ना तो मनीस जेन्ना पक्ष सोडून आपलो प्रसाद घेतलो म्हणटा न्ही आनी देवान आपल्याक कॉल दिलो म्हणटा वचपाक, म्हणजे तो कसो देवाक वापरता आपल्या स्वार्था खातीर हे लोकांक पटोवपाची आमची चड गरज आसली. आमी सदांच उलयता सदांच एक्झॅक्टली कितें ताजे तूं म्हणटा तो ब्लॅकमेल करतालो म्हणजे कितें एक्झॅक्टली? जेन्ना इलेक्शन जालें रिजल्ट येयलो आमकां सगळ्यांक दिसतालो की आमचो सरकार जातलो आनी तसो
वातावरण सगळ्यांत जाल्लें म्हणून खुबशे लिडर्स पार्टीक जॉईन जाले. ऑल्दो बीजेपीन एक रणनीती करून आमचे खुबशे लिडरांक व्हेले, थोड्या आमदारांक व्हेले, थोडे वेगळी टीएमसी सारकी पार्टी हाडली, उरलेले लिडरांकूय व्हेले. सो तेंची जी एक रणनीती त्यांचो खास करून हांव ते सतीश दोंडाचो उल्लेख करता. कारण सतीश दोंड गोंयांत येवचे पयलीं बीजेपीची सामकी घडी इतली विस्कटलेली आशिल्ली, म्हणजे आमी तांचेर अटॅक करताले, तांकां रिप्लाय करपाक एक मनीस 10 आमदार येतले काय ना हो प्रश्न आशिल्लो. म्हणजे तांकां 5-6. सतीश दोंड गोंयांत येतकर ताणें आपली जे गिमिक्स कितें आशिल्ले ते करून ताणें एक वेगळी पॉलिटिकल पार्टी एक हाडली. आतां आयज खूब जाण म्हणटा की आरजीपी फॉर्म, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी गोंयांत फॉर्म केली. तेजे क्लेम आयज बीजेपीचे खुबशे लिडर गोंयचे घेतात आनी महाराष्ट्राचे घेतात, तेंचें नांव घेवपाक सोदना. पूण म्हाका दिसता ती गेम रचयल्या एक्चुअली सतीश दोंडान ह्या पार्टीक हाडून, आनी तेणी सारकें अशें करून टार्गेट केल्लें की आमची मायनॉरिटीज खास करून क्रिश्चन कम्युनिटी स्प्लीट जातली, हेची वोट्स कशी स्प्लीट जातली हेची व्यूहरचना करून तांकां अशे तरेन तेंची पोजिशनींग केल्ली, पॉलिटिकल पोजिशनींग अशी करून केल्ली की गोंय सांबाळपाक आतां ते येयल्यात उजो 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 करून. आनी तितून भितर इमोशनली आमचो गोंयकार जो सामको भायर आसता ताका भायर ताका एक गिल्ट आसता की आपूण गोंय सोडून हांगा येयला, पण आपूण गोंया सारकी कांयच करपाक सोदना, आपल्याक गोंया खातीर कितें तरी करपाक जाय. आनी तेणी एक्झॅक्टली हो नर्व धरलो आनी तेणी आमचे जितले भायर गोंयकार आशिल्ले तांकां अप्रोच करून तेणी गोंयकारांचेर जे गोंयांत रावताले तेंचे सयरे दायरे सगळे फ्रेंड्स हांकां इन्फ्लुएन्स करपाचे प्रयत्न केले. आमकां दिसलेलें तांकां 4 ते 5% वोट्स काडटले म्हणून, ते जवळ 9%. बरें, हे सगळें जालें, पूण म्हाका एक सांग, जो सीएम आसता ताणें लीड केल्ली तो ऑपोजिशन आयलो, सो लिडर ऑफ ऑपोजिशन हे ताजे कडेन येवपाक जाय आशिल्लें. कित्याक दिनासतना कित्याक रावपाक ठरयलें काम? कारण कितें? हो इश्यू मुद्दो इम्पॉर्टंट आनी कोणेच आजून तो डिस्कशनाक हाडूंक नाशिल्लो. जेन्ना इलेक्शनाचो हें सगळें बॅकग्रावंड कित्याक सांगलां हांवें तुका की आमी सगळे हें आशिल्ले, लोकांचो कौल आशिल्लो की बीजेपी गोंयांत उडोवपाचें. सो जेन्ना रिजल्ट आयलो तेन्ना आमी सरकार करपाक पावलो ना. सो हेजी पूर्ण जबाबदारी एज अ अध्यक्ष तुवें घेतली, हांवें घेतली, कारण ही सगळी सगळ्यांची आशिल्ली. आनी हांवें त्याच दिसा डिक्लेअर केलें आनी तेजे नंतर हांवें मागीर रिजिग्नेशन धाडलें. रिजिग्नेशन धाडटकर तेजे नंतर इलेक्शनाची विश्लेशण करप आनी नवीन अध्यक्ष अपॉइंट करप हाजे खातीर राहुल गांधीन एक मिटींग आपयली दिल्ली. राहुल गांधी तेन्ना अध्यक्ष नाशिल्ले, म्हाजे कोतान त्या टायमार सोनिया गांधी अध्यक्ष आशिल्ली. पूण राहुल गांधीन लीड घेतली आनी आमचे सगळे लिडर चिदंबरम आशिल्ले, रजनी पाटील आशिल्ली, दिनेश गुंडूराव जे इन्चार्ज आशिल्ले, आनी तितून भितर गोंयचो एकलोच हांव आशिल्लो. सो थंय आमी टेबलार बसून डिस्कशन केलें आतां मुखार कशें हें करप. आनी तेन्ना एक म्हणजे म्हागेले रिप्लेसमेंट डिसायड करपाक जाय आशिल्लो, कोण आसतलो तो. सो तेजेर चर्चा. दुसरी चर्चा आशिल्ली ती CLP लिडर, आनी तिसरी आशिल्ली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट. म्हणजे जेन्ना जबाबदारी घेता तेन्ना हांकां 3 जाणांक सारकें, म्हणजे अध्यक्ष जेन्ना रिजायन जालो हांव तेन्ना तेणी डिसायड केलें की दोनूय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटूय चेंज करचे आनी त्या बरोबर CLP बी चेंज करचो, जितले आसात सगळे न्यू येवचे. ओके. सो थंय पयली चर्चा जाली आमची डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाची. सो दोनूय कडेन हांवें जवळ जवळ 3 नांव सजेस्ट केली डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कोण जावचो तो. आनीक तातूंतल्यान नॉर्थाक तेणी मागीर बिरेंद्राक फायनलायज केलो आनीक सावथाक सावियो सिल्वाक हें केलो. तितून तेजे भितर आनीक 2 नांवां डिस्कस जाली. ती एक प्रदीप नायक आमचो जो तेन्नाचो जनरल सेक्रेटरी, आनीक दुसरें नांव आशिल्लें कॅप्टन बिर्याद. ही 3 नांवां हांवें थंय दवरलेलीं. हांकां जर तर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटाक रिप्लेस करतात दोनूय कडेन जे तेणी इन्सिस्ट केल्लें, तेन्ना ही 3 नांवां हांगा गेलीं सावथाक, आनी तशींच आनीक 2-3 नांवां नॉर्थाक गेलीं. सो नॉर्थाक म्हणटा फास्ट जेन्ना डिसिजन जालें विरेन शिरोडकर, तेन्ना हांगसर सावथाचे प्रदीप नायकाचें नांव ऑटोमॅटीक डिलीट जालें त्या बेजीचेर. आनी तेजे नंतर 2 नांव उरलीं, सावियो सिल्वा आनीक कॅप्टन विर्याड. सो ते म्हणपाक कॅप्टन विर्याड आमी स्टेट लेवलाचेर यूज करुया आनी देन त्या हेजेर सावियो. तेजे नंतर CLPचो डिसिजन जालो. सो CLPच्या डिसिजनाचेर हें जाल्लें की वोटिंगचो जो रिजल्ट जाल्लो
त्या रिझल्टाक दिगंबर कामतीक कमी वोट्स पडलेली. एक म्हणजे. नंबर 2 थंय वोटिंग जालें तुमच्या पयलीं तेणी हांगसर लोकल सगळ्या आमदारांकडेन कन्सल्ट केल्लें. आमचे कितले 11 आमदार आशिल्ले. सो 11तले मेजॉरिटी ही दिगंबरा बरोबर नाशिल्ली. एक हे मॅनेज केल्ले, मायकलान थोडे मॅनेज केल्ले त्या टायमार अशें ते दिसताले. त्याने तेगेले वेगळो ताणें आपल्याला एक प्रभाव हे करून तो थोडो एग्रेसिव्ह जाल्लो. रोखडोच सरकार करतलो, गव्हर्मेंटाक उडयतलो, ताका मंत्री जावपाक जाय आशिल्लो बेसिकली. सो तातूंतल्यान जेन्ना डिस्कशन जालें, डिस्कशना भितर नांवां येयली. एक दिगंबर कामत, दुसरें मायकल दोगू. मागीर तिसरें नांव हें जावतालें, सपोज हे दोगूय न्ही जाल्यार कोण. एक हें. आनी त्या डिस्कशनाचेर जेन्ना दिगंबर कामतीक कित्याक न्ही तेजेर जेन्ना डिस्कशन जालें की आमचो तो एक मुख्यमंत्री आशिल्लो प्लस मुख्यमंत्री म्हणून फेस आशिल्लो, ज्या जबाबदारेन ताणें पार्टी लीड करपाक जाय आशिल्ली ती ताणें केली ना, हें एक डिस्कशनाचेर आयलें. हय. आनी तातूंत भितर हें सांगलें की रजनी पाटीलान सांगलें, दिनेश गुंडूरावान सांगलें आनी हांवें सांगलें की म्हाकाय पर्सनली दिगंबरान सांगलें की आपल्याक जर लिडर ऑफ ओपोजिशन करना जाल्यार आपल्या कडेन ऑप्शन्स ओपन आसात. ताणें रजनी पाटीलाक सांगलेलें की आपल्याली नात सांगता की नरेंद्र मोदी बरोबर तूं कित्याक काम करना, आनी हो तें तिका सांगता. आनी सेम सेंटिमेंट्स ताणें दिनेश गुंडूरावा कडेन. सो आमी जेन्ना उलोवपाक लागले जाल्यार तिगांयनी सेम सांगलें की आमकां ताणें जवळ जवळ अशें सांगलां की आपल्याक जर लिडर ऑफ ओपोजिशन CLP दिलना तुमी, म्हणजे जो लिडर ऑफ ओपोजिशन जावपाक, जाल्यार आपल्याक वेगळो विचार करपाक शकता आनी आपूण आपल्याक दारां उगडीं आसा खुबशीं, म्हणजे बीजेपीची. म्हणजे बीजेपी वचपाक आपल्याक कांय प्रॉब्लम ना हेजो अर्थ. सो जेन्ना हें आमचें लिडरशीपीक कळ्ळें की तो ऑलरेडी बीजेपी कडेन हें उलयतालो आनी आमचे कडेन तो उलयतालो, तेन्ना हें जालें की हेका लिडर ऑफ ओपोजिशन करप ना, हो थंय निर्णय जालो. आनी त्या हेतूंतल्यान उरलो तो मायकल लोबो. एकदा ताच्या पयलीं एक लिडर ऑफ ओपोजिशन आमदारच घेवन बीजेपीक गेलो, बाबू गोळेकर. परत तशेंच जावचें न्ही. तेणी जेन्ना जर जो मनीस जाका मुख्यमंत्री केल्लो तो LOP करना जाल्यार आपूण पार्टी सोडून वयतलो, हें जेन्ना दिसता की आमची काँग्रेस पार्टी म्हणजे एक हें आसा की कोणी ब्लॅकमेल करपाक जर सोदता, तूं बीजेपीन वयतलो जावं आपल्याक हें आसा जाल्यार तें ब्लॅकमेल आमी सामोवन घेयनात. ही एक क्लियर मेसेज म्हाका दिसता आमच्या नवीन लिडरांक कदाचित खबर आसपाना ही गजाल. हे अजुनूय थोड्यांक दिसता की ती अशें कितें डिसिजन घेतलें जाल्यार आमी कदाचित बीजेपीन वचपाक शकता, अशी जी थोडी हें आसा. तांकां हो एक समजपाक जाय की काँग्रेस पार्टी ही कोणाकूय कोणाची केदें व्हडलो लिडर आसलो जाल्यार ब्लॅकमेल करून घेवपाची हें ना. गिरीश, आतां हें कितें जालें तितलें पास जालें. आतां प्रेझेंटाचेर येवया, कित्याक सद्याक एक हें आसा लोकां मदीं की बीजेपीक जर हरतलो जाल्यार सगळे ओपोजिशन पार्टीन एकठांय येवन हरोवपाक जाय. दुसरे वटच्यान काँग्रेसी भितर हें आसा, ना अलायन्स नाका, आमी एकटे वचपाक जाय. तुजें मत कितें इंडिव्हिज्युअल आनी काँग्रेस लिडर म्हणून? हांवें जवळ जवळ लागींच्यान एक 2-3 इलेक्शनां गोंयची लागींच्यान पळयल्या. म्हणजे एक लिडरशीप पोजिशनार रावन तितूंतलें एक इलेक्शन हांवें पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून पळयल्या. गोंयांक एक टायम आशिल्लो जंय आमी इजिली जिखताले, काँग्रेस पार्टी गव्हर्मेंट इजिली फॉर्म करताले. बीजेपीन एक वेगळे फॉर्म्युला यूज केले, मायनॉरिटीक इन्वॉल्व करपाक लागले. आनी जेन्ना तांकां कळ्ळें की आमी मायनॉरिटी कंप्लीट सायडलायन करपाक शकना, अटॅक करून स्टार्टींग ताणें खूब अटॅक करताले. तूं पळयलें जाल्यार गूड फ्रायडे कॅन्सल केले, गोंयच्या साहेबाचेर तेणी अटॅक केलो. ह्या तरेचे तेणी क्रिश्चन कम्युनिटीक खूब धमकावपाचो वेगळे करपाचे प्रयत्न केले. आनी जेन्ना तांकां रिजल्ट कॉन्स्टिट्युएन्सीचो प्रोफायल जेन्ना दोळ्या मुखार दवरलो, अभ्यास केलो तेणी, तेन्ना लक्षांत येयलें की ते बीजेपी जिखपाक शकनात त्या हितून पॉलरायझेशन करून, डिव्हिजन करून. कारण गोंयचो प्रोफायलूच तसो आसा की सेक्युलर सारको कम्युनल हार्मनी आशिल्लो प्रदेश, आनी तितून बीजेपीची आयडियोलॉजी एक्सेप्ट जावपाक शकना. सो तेणी एक वेगळी मेकॅनिझम गोंयांत यूज केलें, खास करून क्रिश्चन कम्युनिटीच्या लिडरांक थोड्यांक व्हरप, तांकां कॅन्डिडेट करप. ऑल्दो अशें परसेप्शन केलें की बाय एंड लार्ज मायनॉरिटी कम्युनिटी बीजेपीक वोट करता तशें ना, पूण थोडे तो बरोबर जो कॅन्डिडेट आसा
तो आपले बरोबर एक 400-500 पर्सनल वोट्स तो बीजेपी कन्वर्ट करता, पूण तो ताका बीजेपीचे आपली वोट्स दिता आणि तो जिखून आमदार जाता. पूण ताका सेक्युलर वोट्स नासतात बाय एंड लार्ज, पूण तो ती 300 ते 500 वोट्स. गोंयचे मतदारसंघ हे ल्हान. गेले जर असेंब्लीची इलेक्शन जर तुम्ही पळयलें जाल्यार आमी एंटायर इलेक्शन आमी काँग्रेस सरकार स्थापना न करपाक फक्त 2500 वोट्सांचे कारण, म्हणजे 2500 वोट्सान आमी इलेक्शन हे हारले. म्हणजे मुख्यमंत्री जेन्ना 300-350 मतांनी जिखता, जेन्ना तुगेलो रवी नायक 100 मतांनी जिखता, ही तर टोटल सामको इतलो आसतना नवीन गुदिनो धर तूं, अशे कितलेशेच आमदार तुगेलो उल्हास तूं हें कर धर तूं, अशे कितलेशेच आमदार आनी मंत्री सामके थोड्या मतांनी जिखल्यात. आनी ते जर पळयले जाल्यार 2500 मतांनी जवळ जवळ आमी 8 ते 9 आमदार आमचे हरले. म्हणजे सामके गोंयचे हो जर प्रोफायल सगळो पळयलो, पॉलिटिकल प्रोफायल पळयलो जाल्यार आमकां ओपोजिशनाक एक करपा, कारण बीजेपीक लास्ट टायम कितली वोट्स पडली, जवळ जवळ 32 पॉयंट समथींग, आणि काँग्रेसीक जवळ जवळ आमी 25-26% पावले. आमचे सगळे लिडर वचोन आमचे कडेन फक्त एकूच आमदार उरलेलो जेन्ना आमी कॉन्टेस्ट करताले, आणि बीजेपी कडेन सगळे आमदार जवळ जवळ त्यांचे बरोबर आशिल्ले. तरी सुद्धा बीजेपीचो 0.3% वोट शेअर कमी जालो, आणि आमचो वोट शेअर जवळजवळ 2 ते 2.5% कमी जालो डिस्पायट. पूण बीजेपीन एक सक्सेसफुल केले की त्यांनी वेगवेगळ्यो पार्टी गोंयांत इंट्रोड्यूस केल्यो. टीएमसी सारखी पार्टी जे कोणाक कळोवंकूच ना बीजेपीन कशी करून हाडली, मॅनेज केली गोंयांत हाडून. रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी, लोक अजूनही लोकांक थोडे रियलायज जायना, पळय पार्लमेंट इलेक्शना कडेन लोक रियलायज जाले, ते सामके घुसपले. तेजे नंतर एनसीपीन परत वेगळी पार्टी हे केली, कॉन्टेस्ट केली. आम आदमी पार्टीन वेगळी पार्टी केली. जी आमची सेक्युलर वोट्स आशिल्ली ती जवळजवळ 4-5 कडेन डिवायड जाली. आणि तरी असताना सो ह्या पार्श्वभूमीचेर म्हाका दिसता खंय तरी आमी गोंयकारांक सगळ्यांक एकठांय हाडपाची गरज आसा. गोंयकारांक म्हणजे कितें? गोंयकारांक एकठांय हाडून जे बारीक पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट करपाक सोदतात तांकां एक तर कॉन्टेस्ट करपाक न हें करप, आनी तांकां काँग्रेसी बरोबर हाडप. हो एक बरोबर हाडप म्हणजे तांकां दवरून काय तांकां काँग्रेसीक मर्ज करून घेवप? बेजिकली कितें जाता, आमी तो कोणा बरोबर अलायन्स केलें, कार्डी सगळे हाडल्यो, आनी ह्या सरकारा कडेन दिल्ली ईडी आसा, सीबीआय आसा, आनी तांकां इलेक्शन जातकर ते शेपडे कित्याक दवरप तांकां व्हरून दसोवपाक. सो त्या परस सगळ्यांनी काँग्रेसी बरोबर रावप आनी काँग्रेसी प्लॅटफॉर्माचेर फायट करप. आनी पॉलिटिकल पार्टी. पण असे मेसेज गेला पावला? गोंयचो लोक हो सामको, गोंयचो लोक न्ही, गोंयचो लोक उबे रावतना इलेक्शनाक रावतले, ते आमदार रावतले. जेन्ना गोंयच्या लोकांचो सेंटिमेंट आनी आवाज जाता ते पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर आयकतात. सो गोंया भितर एक वेगळें रेव्होल्युशन जावपाची गरज आसा की कशी करून बीजेपीची वोट शेअर जी आसा 32 ती तशीच दवरून बाकीची वोट शेअर सगळे हाडून एक करून आमी एक वेगळो गोंयकारांचो सरकार गोंयांत करपाक जाय. ही मेसेज गोंयकारांनी दिवपाक कॉमेस करपाक जाय. तेजे नंतर पॉलिटिकल पार्टी वील फॉलो द डिक्टेट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. सो तूं 27 कितें जातलें म्हणटा? पार्टी उरतल्यो काय ते पार्टी सगळ्यो काँग्रेसी बरोबर येतल्यो? आमी जेन्ना एग्रेसिव्हली भायर सरतले आनी लोकांक दिसतले की काँग्रेस, प्रश्न पडला केन्ना सरतले काय म्हणटा? सरतले, तयारी करतात हे. जेन्ना ते सारखे एग्रेसिव्हली आमी भायर सरोन पयलीं म्हणजे मुख्यमंत्र्याक आमी घेरपाक कॉमेस करतले. आयज आमी मुख्यमंत्र्याक घेरपाक आमी कमी पडटा, तें मान्य करपाक जाय. जो मेरेन आमी मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करून मुख्यमंत्र्याक डे इन एंड आउट तेगेलें करप्शन, जशें राहुल गांधीन नरेंद्र मोदीक सारको टार्गेट करून बाकीच्या सगळ्यांक कॉन्फिडन्स दिले की आय एम फायटींग. सो सेम मेसेज गोंयच्या आमच्या लिडरांनी दिवपाक जाय गोंयचे जनतेक की वी आर फायटींग अगेन्स्ट दीस करप्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड ऑल देअर मिनिस्टर्स. सगळे मिनिस्टराचे कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून घुसपाक जाय, मुख्यमंत्र्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी वचून घुसोवन तांकां आबूज करपाक पयलीं. म्हणजे नॅचरली पॉलिटिकल हें कशें आसता, तुजे ओपोनंटाक ताका इम्बॅलन्स करप. ते केन्ना इम्बॅलन्स जाता जेन्ना तेंचेर पर्सनल अटॅक जाता आनी तेंची जेन्ना मतदारसंघाक अटॅक जाता तेन्ना ते इम्बॅलन्स जाता.
नाजाल्यार तूं जनरल स्टेटमेंट तेंचेर घेतली काड बाबा बीजेपीन करप्शन चलना, रस्त्याची दुर्दशा बरी ना, हेल्थ सर्विसीस गोंयांत बरी ना, लँड कन्वर्शन जाता, हे तेंचे ह्या खंयच्याच मंत्र्यांक आनी तेंच्या लिडरांक पडोवन गेल्लें नसता. तूं जेन्ना स्पेसिफिकली टार्गेट करतलो मुख्यमंत्री हो जॉबांक स्कॅमाक हे आसा जॉबाचे करप्शन करतालो, मुख्यमंत्र्या हांगा इतले करप्शन केल्लें, होम मिनिस्टर हे अशें हें करता, रेव्हेन्यू मिनिस्टराचें करप्शन हे आसा, माविन गुरुजीचे ट्रान्सपोर्टाचे मिनिस्टराचे हे करप्शन आसा. जेन्ना तूं टार्गेटेड तेंचेर अटॅक हल्लो करपाना आनी तेंच्या मतदारसंघां वचून तांकां तूं आबूज करपाना, थंय तेंचेर अटॅक करपाना, तो मेरेन आमकां लोकांचो विश्वास. गिरीश आता रोखडेच 30 तारीख येवपाचें स्टेटहूड डे आसा, त्या दिसा काँग्रेसीन आपलो हांगा मेळावो आपयला, काँग्रेसच्या प्रेसिडेंटाक खरगेक हांगा इन्व्हिटेशन दिला. तूं म्हणटा ती मॅसेज 30 तारखे साकून वचपाक सुरू जातली? ऑलरेडी मॅसेज गेल्ली आसा आनी हांव आमच्या प्रत्येक एक्शन जावपाक जाय, कारण हे आमच्या प्रत्येक पॉलिटिकल म्हाकाय दिसता हांवें प्रत्येक मिटिंगेक आमच्या पॉलिटिकल अफेर्स मिटींग जावं ती आमची स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मिटींग, ह्या मिटिंगेक हे म्हाका दिसता की आमी अग्रेसिव्ह जातकरूच लोक आमचेर विश्वास धरून आनीक खूब लिडर पक्षान येवपाची गरज आसा, बरे बरे लिडर यंग ब्लड भितर येवपाची गरज आसा. आनी ती करून एक मॅसेज गोंयांत वचपाक जाय, येस काँग्रेस इज गोईंग फॉर अ किल अँड काँग्रेस इज गोईंग टू फॉर्म द नेक्स्ट गव्हर्मेंट. तूं पळय वातावरण चेंज जातलं, आयज जे तूं उलयतालो तें तूं 8 दिसां भितर बंद जातलो. ते 30 तारखे साकून सुरू जातले काय म्हणटा? ती प्रक्रिया सुरू जाल्यार पूण ती मातशी स्लो आसा, कदाचित 30 तारखे नंतर ती अपेक्षा धरया की ती आनी एग्रेसिव्ह जातली. सो ह्या ताजेर आमी हांगा चर्चा थांबयतात. आज सद्याक गिरीशान आमचो चिराग नायक येता त्या दिसा बॅटिंग केल्ली, ते पाश्वभूमीचेर हांवें गिरीशाक आपयल्लो, पूण गिरीशान आज मातशें सद्याक विथ स्लो गार्ड घेवन म्हणटा तसो डिफेन्सिव्ह हातूंत वतलो. पण डिफेन्सिव्ह आसतना एक जेन्ना बॅकफुटाचेर येता तेन्ना सदांच जो स्ट्रोक मारतात तो आनीक पावरफूल आसता. तेजे कोण क्रिकेट खेळटात तांकां खबर आसता तें. सो गिरीशान जरी ओपनली सांगूंक ना तरी फुडें काँग्रेसीची स्ट्रॅटेजी कितें आसतली ते सांगला. आनीक हातूंत हांव लास्ट जोडपाक सोदता की कॅप्टन विर्याद फर्नांडीस साऊथ गोंयाकच न्ही नॉर्थ गोंयाकय भोंवपाक लागला आनी लोकांचे जे भावना आसात तांकां हात घालून लोकांक परत काँग्रेसी कडेन हाडपाची कशें हाडप शक्य आसा. सो गिरीशान जरी तोंडान सांगना ही प्रक्रिया म्हाका दिसता ऑलरेडी सुरू जाल्या आनी म्हाका दिसता सगळे गोंयकार रावले आसतले हाका, कारण जो मेरेन ओपोजिशन स्ट्रॉंग जावचें ना, जो मेरेन ओपोजिशन रस्त्यार दिसची ना, तो मेरेन मतदाराकय हें जातलें की हांचे बरोबर कित्याक घेवचें. सो ही प्रक्रिया 30 तारखे साकून सुरू जातली अशी आमी अपेक्षा धरया. गिरीश देव बरें करूं आनीक आमचे सगळे पळोवपी आहा तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.